सगळी आम्ही उभी राहून मिसाची सुरुवात एक गायन गाऊया. टी दा भोभागीवन मारियेची पान 220 टी 10 पेज 206. भोभागीवन मारियेची आयज आमी बरो करता म्हणूनचो दोशी काळजा सर्वेस्वराक वाखाणटा. आमची काळजा मुरगोटा जिया देवाक दिवासा. 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 Mișcolă să voi Matka virtigieli Deva ceaci van vorbi Deva cea mogan lasli. Am civar za murgota Deva deva divasa. Amci काळजा मुरगोटा जिया देवाक दिवासा. आमची काळजा मुरगोटा जिया देवाक दिवासा. आमची काळजा मुरगोटा जिया देवाक दिवासा. सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं आनी माय मोगाचो येवकार आयज लुर्दीस सायबिमांची परब पवित्र सुबे बराबर आमी समरमता आनी लूर्द सायबिमांची परबेच्या मिसाक ह्या वेळार तुमकां सगल्यांक माय मोगाचो येवकार. आज 2 इंटेन्शन आसात. त्रिजा जोझफीन फेर्नांदीस ही आमच्या भयणीचो आमी 2ऱ्या वर्साचो उगडास करता आनी इग्नेशियस एंड्रू दुरुजारियो ह्या आमच्या भावाचो म्हयन्याचो उगडास. स्वर्गीच्या बापान ह्या आमच्या भावाक आनी भयणीक आपले सासणीक विसवांत घेवंक मागुया. तशेंच मागुया रादिना सोनिया विएगास ही आमची भयण आपलो वाडदीस समरमता. तशींच आज आपलो वाडदीस समरमतल्यांक काजाराचो वर्शीक दीस समरमतल्या पासतूय आमी मागुया. आज आपल्या घरांत सायबीणमांक येवकार दितात. सायबीणमांची बेट ह्या गोराब्यांक मुलाती सोनिया लोबो, व्हडलें बाट्टू झेवियर फेर्नांडीस आनी गाली लीन फाल्कांव ह्या कुटुंबांचेर देवाचो आशिर्वाद आनी सायबीणमांचे विनोदीन ह्या कुटुंबांतल्या सगळ्या वांगड्यांक कुडी आत्म्यांची भलायकी आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जो आसलो जो आसा आनी सदांकाल आसतलो ते देवा बापाची कृपा आनी शांती तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. बाबुडीनो आयज लुर्दीस सायबिमांची परब पवित्र सभा मनयता. 1907 वर्साक सांत पियो 10 पाप साहेबान ही परब पवित्र सभेंत स्थापली आनी इतलीं वर्सां जालीं पवित्र सभा लुर्दीस सायबिमांची परब समरमता. कारण 11 फेब्रुवारीचे 1858 वर्साक सायबीणमाय हे सोंपिल्ल्या 14 वर्सांच्या भुरग्याक बेर्नादेत सोबिरू हाका दिश्टी पडली आनीक तेसाचें कोंत घेवन ती तिका दिश्टी पडली. आज पर्यंत थंय हजारांनी मिलाग्री घडटात जे सुवातेर
सायबीणमांचे दिसणे जाले. पापसाहेब जुआंव पावल दुसरो हाणें हो दीस फेब्रुवारीची 11 विश्व पिडेवंतांचो दीस, वर्ल्ड डे ऑफ द सीक असो समारंभाक सुरवात केली. पवित्र सभेक सूचना केली आनी ह्या वर्साक वी आर सेलिब्रेटींग 33rd 33वो पिडेवंतांचो दीस, विश्व वर्ल्ड डे ऑफ द सीक, 33rd वर्ल्ड डे ऑफ द सीक. इट स्टार्टेड इन 1992. मागुया आयज हे मिसान आमचे सगळे पिडेवंत भाव भयणींचेर देवाचो आशिर्वाद सायबीणमांचे मोजतीन तांकां पिकवणी. आनी बरे भाशेन हे मिसांत वांटो घेवंक तयार जाताना आमी पातकी म्हूण ओळखून देवाच्यान एकामेकाचे मोक्षणे मागुया. हांव पातकी सर्वदेवा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो सगळे हांव चालून सांगता. मनाचे तळून तळांनी चालून वायट्या दारांनी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत लागून सदांच सांगपाक मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो मोशी खातीर आमच्या सर्वेसरा देवा लागीं विनवती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकूत करूं, सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, ईसा काकूत कर, ईसा काकूत कर, सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. प्रार्थुया. मायमरीचे मोजतीन भोग करून आमचे पिडेवंसांचो उगडास करून जायतीं जाणां आमकां मॅसेजी धाडटात, आमचे पासत मागात. हॉस्पिटलांत आसलेल्या पासत, दोतोरां नर्सी पासत, हॉस्पिटलाच्या कर्मचाऱ्यां पासत, कामदारां पासत मागुया. सर्वेश्वरा अगुणीत काकुतीचे बापा, आमचे अशक्तायेन तुजो आदार आनी आसरो जोडूंक आमी ओतरेकता. पातका कोताबिणेक गोर्ब संभोवलेले तुजे पुताचे माई लुडजी सायबीणाचे विनवणीन कोवाळायेन तूं मानून घे आनी आमकां सगळे पिळे शिळेंतली राखून कुडी आत्म्याची भलायकी आनी शाश्वत शांती दी म्हूण आमी विस्वासान मागता. आमचे सुमियाचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणांच्या ससनांक. आमेन. इजायस प्रवद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. जेरुसला खुशाल जा, तिचो मोग कोत्तेल्यानो सगळ्यांनो तिचे पासत संतोषभरीत जायात. तिचे दूख कोत्तेल्या समेस्तानो तिचे पासत खुशालकाय मुरगोटात. बुजवण दितली तिचे हड्डे चिवून तुमी तादोशी जायात आनी तिचे बोलेल्या हड्ड्याचे पिवन पिवन खुशी जायात. कित्याक सोरेस्पोर अशें म्हणटा, एके नोती पोरयान हांव तिका शांती धाडटलो आनी घसघशीत
व्हांवतल्या वाल्या पोरयान राष्ट्रांची मोहिमा ती आपल्या होड्ड्यार सगल्या बालकांक उबारून व्हरतली आनी आपल्या उंटीन तांकां खेळयतली. आपल्या पुताक बुजवण दितली आवय पोरयान हांव तुका बुजवण दितली आनी जेरुसल्या वरवीं तुका बुजवण मेळटली. हें पळोवन तुजें कालीस संतोशी जातलें. तुमचीं हाडां तोंडां वरीं फुलतलीं आनी सोरेस्पराचो बावलो ताचे सेवकां राखता म्हूण गोमून येतली. देवाचें उतर हें. देवाचे उडोवकार. जाबा तूं आमचे कुलाची व्हडल्यांतली व्हडली व्हडवीक पोतून म्हणयात. तूं आमचे कुलाची व्हडल्यांतली व्हडली व्हडवीक. प्रितुमे वयर सोर ओस्तोऱ्या वयर भोव वर्ते देवा तुका दुवे सोदो केली. जाणें स्वर्ग आनी संवसार रचला तें सर्वेस्परा देवाचें नांव व्हड जावं. जाबाब तूं आमचे कुलाची व्हडल्यांतली व्हडली तुवें जो विस्वास दाखयलो तो मनशांचे मनांतलें सोरचो ना पूण देवाचे पदवेचो सदांकाल तांकां उगडास हाडटलो. जाबाब तूं आमचे कुलाची व्हडल्यांतली व्हडली व्हडवीक. देव तुका सदांकाल मान मेळ्ळो सो करून सदां तुजेर आशिर्वाद घालून. कित्याक जेन्ना आमचे राष्ट्रहीन होळकूंक जालें तेन्ना तुजे जिवाची तुवें पर्वा केली ना. जाबाब तूं आमची कुलाची व्हडल्यांतली व्हडली व्हडवीक. भाग्यवंत आंकवार मारी तूं सोदो तूं भोव मानेस. कित्याक जेजू आमचो देव प्रामाणीकपणाचो सुर्या तुजे थान उदेन आयलो. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. जुवामा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. गालिलियाच्या काना गांवांत एक लग्न आसलें आनी जेजूची आवय ह्या लग्नाक आसली. त्या लग्नाक जेजूकूय आनी ताच्या शिसांक आपोवणें आसलें. सोरो सोंपलो तेन्ना जेजूची आवयन ताका म्हळें तांचे लागीं सोरो ना. जेजून तिका म्हळें उस्तोरी तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां. म्हजो वेळ अजून पावूंक ना. ताचे आवयन चाकरांक म्हळें तो सांगीत तितलेंय तुमी करात. थंय जुदेवांची शुद्धी करपाची रिती प्रमाणे फातरांची 6 दोणां आसलीं. दर एका दोणांत 4 ते 6 कोडशे उदक जातलें. जेजून चाकरांक म्हळें दोणां उदकान भरात आनी तांणी ती ओतोसर भरलीं. तेन्ना जेजून म्हळें तांतलें इल्लें काडून लग्ना जेवणाच्या कारबाऱ्याक व्हरून दियात. तांणी तशें केलें. कारबाऱ्यान सोरो जाल्लो उदक चाकून पळयलें. तो सोरो खंयचो आयलो तें तो नकळो आसलो पूण उदक काडलोलें ते चाकोर मात जाणो आसले.
देखून कारभाऱ्यान न्हवऱ्याक आपोवन हाडून म्हळें, सगल्यांगेर पयलो बरो सोरो दितात आनी लोक बरेच पियेतूच हलको तो वांटात, पूण तुवें बरो सोरो आतां पुऱ्यान दवरलाय. ही आपल्या खुणां मदली पयली खुणां जेजून गालिलेयाच्या काना गांवांत केली आनी आपली मोहिमा दाखयली आनी ताच्या शिसांनी ताचेर विस्वास ठेवलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. भयणी भावांनो, आज पवित्र सभा खुशालकायेन लूर्द सायबीणमाची परब करता, तिच्या दिसण्याचो उगडास करता. तशेंच विश्व पिडेवंतांचो दीस वर्ल्ड डे ऑफ द सीक पाळटा. सायबीणमाय ह्या सोंपिल्ल्या 14 वर्सांच्या भुरग्याक दिश्टी पडली आनी तें भुरगें खूब सादें, तें कांय नोकळो आसलें. धर्माची जाल्यार तिका वळखूच नासली. लूर्दीस एक खेडो गांव, पिरानीस म्हूण आसात, ताचे खाला ते दोंगराचे खालार ते आसता आनी हो गांव सदांच थंड. माय म्हयन्यांत जुलय म्हयन्यांत देखून तुमी गेले जाल्यार ताचेर बरफ आसता. थंडयेचो गांव तो. जें उदक लोक उदकांतूय न्हांवता, उदक पियेता, तें उदक मागीर बरफ जाता. तें मागीर सामरान पडून ताची व्हडली जोर कशी जाता. भाव भयणीनो, ह्या भुरग्याक सायबीणमाय दिश्टी पडटा आनी तें चितारता. तिच्या लागीं म्हणटा तेरेसाचें कोंत आसलें आनी हें भुरगें फकत आमचे बापा नोमान मरी आनी ओद्दुकुरी सोत मानता जाणा आसलें, इतलेंच. ताची आवय बापूय व्हडली भोगती मनशां नासलीं. ती बाबडी आपलो दिसपट्टो ग्रास जोडून आपलें जिवीत सारताली. हो कोण परिस्थिती त्यो. आनी सायबीणमाय ह्या भुरग्याक दिश्टी पडटा तेरेसाचें कोंत घेवन आनी हें भुरगें खुशाल जाता. पूण ताचें कोणूच मानून घेना. पूण मानून घेतात जेन्ना ती तिका सांगतात, ही ओस्तोरी तुका दिश्टी पडटा तेन्ना तिच्या लागीं नांव विचार. तूं कोण, तुजें नांव कितें. आनी भुरगें बेर्नादेत सोबिरू काळजी घेता. जेन्ना तिका सायबीणमाय दिश्टी पडटा ते विचारता, तुजें नांव कितें. म्हज्या लागीं विचारता ती, तुजें नांव कितें. आनी सायबीणमाय ह्या भुरग्याक सांगता, म्हजें नांव इमाकुलादा खोसिसांव, निश्कळूंक गोर्ब संबोवलेली. आनी जेन्ना हें भुरगें येवन सांगता, तिणें म्हाका आपल्याचें नांव सांगलां, सगळींच अजाप जाता. कित्याक हें सोंपिल्लें भुरगें निश्कळूंक गोर्ब संबोवलेली म्हळ्यार कांयच नकळो आसलेलें. (1854) वर्साक पाप साहेब सायबीणमायक देवान मूळ पातकाविणें आदावेवीचे पातकाविणें रचलें म्हूण जेन्ना संवसाराक जाहीर करता, दोगमा परगट करता, सगल्यांनी सोत मानूंक, भावार्थाचें सोत कशें शिकयता, तेन्ना एक चळवळ जाता पवित्र सभेन. जायते जाणार रागार जातात पवित्र सभेचे. कोहे भाशेन पाप साहेबान हो दोगमा जाहीर केलो म्हूण. पूण जेन्ना हें भुरगें सांगता सायबीणमायन आपल्याक हें नांव सांगलां म्हूण, ही सगळी चळवळ बंद जाता. सगळी चळवळ बंद जाता. कळटा खरेंच सायबीणमाय निश्कळूंक गोर्ब संबोवलेली आंकवार. आनी पाप साहेब जुआंव पावल दुसरो, आतां सांत जुआंव पावल दुसरो,
1992 वर्साक 11 फेब्रुवारीचे वर्ल्ड डे ऑफ द सिक समारंभ पवित्र सभेक उलो मान. कित्याक लुर्दिसाक आज पुऱ्यान खूब खूब ओचोऱ्या मिलाग्री घडत आसा. सांगतात ते भाशेन 12-13 हजार मिलाग्री आसात थंय. तांतल्यो पवित्र सभा 70 विजमितां कातोलीक पवित्र सभेन मानून घेतल्या. 70 ओन्ली. पूण कितलेच हजार मिलाग्री थंय घडलेल्यो आसात. तोंटे पांगडे बरे जाल्ले आसात. जायतीं जाणां कांकराची पिडेंतलीं बरीं जाल्लीं आसात. जायतीं तांकां दिश्टी पडना हें उदक दोळ्यांचेर लावन बरीं जाल्लीं आसात. आनी जायते पुरावे दोतोरांनी दिल्ले आसात. भाव म्हणून पिडा आमकां कोणाक चुकना. पूण मनीस पिडेक भियेता. आमकां जाय आमी सदांच बरी भलायकेन आसलेली. पिडा आमकां कोणाक सोडिना. तरी आसतना आमी पिडेंतलीं धांवूंक सोदता. पाप साहेब फ्रांसीस ह्या वर्साच्या संदेशांत म्हणटा हें वरोस उत्सवीक वरोस. वी आर इन द जुबली इयर 2025. आनी ह्या जुबली इयरांत पाप साहेब आपल्या संदेशांत म्हणटा आमी बोरवंशाची यात्रेकारां. पिडा आमच्या पाटी सोडिना. पूण तरी आसतना आमी आंग काडिना, निराशी जायना, जीव सोडून दिना. कित्याक आमी बोरवंशान फुडें वयता. आनी आमकां जी भलायकेन बरीं आसात तांणी म्हणटा पिडेवंतां सभेन जेजूचो उपकार पळोवन कितें जावंक जाय. तांकां आमी बोरवंशाची संदेशकारां जावंक जाय. तांकां आमी आमच्या जिवितांतल्यान तांच्या काळजा मनांत नवो बोरवंसो उपजोवंक जाय. तुमी बरीं जातलीं. पिडा देखून आसल्यार मोर्नादीक देखून पिडा जाल्यार भिरांत ना. आमी बोरवंशान आमच्या जिविताची यात्रा फुडें व्हरता. बाबडीनो हें निबेल गरजेचें आमकां. भोव करून पिडेंत आसलेल्यांक सोंपेपणी निराशीपण येता. जायते फावटी म्हयनो 2 म्हयने 3 म्हयने हॉस्पिटलांत आसात तेन्ना तांचें भावार्थाचें जिवीत पुरान हालता. एक विचार येता देव कित्याक म्हाका तपासता. कित्याक ही म्हजेर पिडा धाडल्या. हांव केन्ना बरो जातलो, बरी जातली. जायते फावटी ही पिडा भाव भयणीनो आमकां निराशीपण हाडटा. इट इज इजी टू लूज होप एमिड्स सिकनेस. देखून पाप साहेब म्हणटा आमी जावं ते मागीर वैज जावं मागीर नर्सी दुसरे हेर काम करपी हॉस्पिटलांनी आनी आमी ताचे गोच्ची पिडेंत आसात तांची गोच्ची सोयरीं इश्ट मित्र आमी तांकां नवो बोरवंसो दिवंक जाय. कोश्टांतल्यान देव आमकां तपासता आनी कोश्टांनी आमी अदीक जोयतीवन जावंक जाय. तर आज घरा वयता आसतना लूट साहेबांचे विनवणेन भोव करून आमचे पिडेवंतांक पिकोवणी मेळूंक मागुया. दोतोरांक नर्सींग हॉस्पिटलांनी काम करतल्यांक एक नवें बोरवंशाचें किर्ण तांकां मेळूं आनी आपुणूच बोरवंशाची आतयारां जावं आनी आमी आमच्या घरांत आसलेल्या आनी आमचे जाणटे आनी पिडेवंतां पासत सदांच आमचो हुस्को दाखोवंक आनी बरे खोबरेची आमी बोरवंशाची आमी परगुटणार जावंक हे मिसांत तेच मायमारीचो आदार मागुया. भेटोवन एक आमी गायन गावुया. भावा भयणी बापाक भेटोवंक C10 पान 30 आनी 2 C10 पेज 32. भावा भयणी बापाक भेटोवंक बांदार
आपल्या काळजाचो वेगळो बूक जेजू तुझे काळीज म्हाका आयच्या दिसा आमची जिणी देवा कशी गुरीचले मोगाल वेगोन जिवी सोडून जेजू तुझे काळीज म्हाका जेजू म्हाका खोशेन दिता सगळेंच मोजें बापाक भोगता जेजू म्हाका खोशेन दिता सगळेंच मोजें बापाक भोगता. उबी रावया. भयणी भावांनो, आमचें बलिदान सरपदवेदार देव बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या आत्म्याक बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहीमेन आमच्या आनी आपले पवित्र सेवेच्या आदाराक सर्वेस्वर मागून घेवन देवा आमचे मोगाळ बापा, तुज्या एकल्याच पुताची आवयचो भोगतीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदां जावन निर्मी म्हूण मागता. आमचे सुम्या जेजूची नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दीन बासूया. वयवशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदारा आनी शासनाचे देवा, सर्वकाळी आनी सर्वताय आमी तुका दीन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो. लूट दीस साहेबांचे परबे समयार निती आंकवार मेरेक आमी नोमान करतना एका तळ्यान आमी तुका वाखणटाव, तुका वन्निताव, तुजी किर्ती पोरगुट्टाव. आपल्या आंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी शासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी थोर महिमा वाखणटात. तांचे संगती आमचेय ताळे मेळून संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 Gavanaco sorvesvor Bóg, zorganico harmonia, tudzia wojwowa, odsoni, ducha zoj, sorvesvora czynawi, jedana बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणांची झोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन पासून तो मोडलो, तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातूच आनी कावस घेतलो.
तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्याशी सांगतली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियात म्हज्या रोगताची काल्स. नवे आनी सासणीक कोरोराचें रगत पातकेंचें बक्षणें मेळच्याक तुमचें बसप आनी समेस मनशां बसत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट पोरगुटुया. Jesu milo, Jesu जीवन चलो, Jesu नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल सुखां समर्पित हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाजता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतले आमां समेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा तुझ्या चाकरा तेरेसा जोसेफीन फेर्नांडीस आनी इग्नेशियस एंड्रू रोझारियो हांची काकलूत कर. तांकां संवसारांतली तुवें आपोवन व्हेली. तशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली, तशींच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बोरमासो दवरून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पौर जळीत मुखामळ पळयोवंक फावो कर. आमां समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकुवार मारी देवाची माये सांगाती तिच्या पोती झुजे भाग्यून धरून दिता आनी सोर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी मोहिमा घावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एक पोणान सोर पदवेदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या ससनांक आमेन. जेजून आमकां शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाक उलो मारून म्हणुया. आमचे आमच्या बापा बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो प्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता. तशीच आमची पातकां बगस आनी आमकां तारणेन पडोवंक दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमशान उतरयता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटय आनी सोराकांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससन. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे दोन मुळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता, आमचे पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सवेच्या बावर्थाचेर दीस घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुळसिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता सासणांच्या ससनांक. आमेन. जेजूची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. खुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटूय. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप कटले आमची ककलत कर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप कटले आमची ककलत कर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. जेजूच्या जेवणांत आदां वांटो घेतिली आमी सुभागी. सौम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
जेजूक आमच्या काळजांत शेवताना गायन गावया. आर 20 जेजू तुझें नाव, पान 185. आर 20 पेज 185. जेजू तुझें नाव, पापांनी घोळले, ओढ्यान भोरगोटले, आगीरू जाले. जेजू तुझें नाव, पापांनी घोळले, ओढ्यान भोरगोटले, आगीरू जाले. जेजू 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 साधू म्हाका जेजू. जेजू 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 साधू म्हाका जेजू. जेजू तुझें नाव, रोता पापाचो आनोद मारेचो, सोदोस मनशाचो. जेजू तुझें नाव, रोता पापाचो आनोद मारेचो, सोदोस मनशाचो. जेजू 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 साधू म्हाका जेजू. जेजू 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 साधू म्हाका जेजू. प्रार्थूया. स्वर्गीच्या मोगाळ बापा, तुझ्या पुताच्या जेवणांत आयज आमी संतोषभरीत काळजान वांटो घेतला. आंकवार मारिया लुर्दी साहेबांची पोरबेची भक्तीन दिसान दीस आमकां कुडीची भलायकी फावो कर आनी सदांच पिडेंत आशिल्ल्यांक तुजी पेखवणी फावो कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. बांबडीनो सगल्यांक तुमकां लुर्दी साहेबांचे पोरबे सोम्यार उनुनीत पोरबी आमी तुमकां दिता. फादर डॉमिनीक, फादर हिस्टन, ब्रादर शेल्डन, PPCची वांगडी आनी सगलीं तुमकां संतोश भरीत साहेबांची परब आवडयता आनी आमकां सगल्यांक कुडी आत्म्याची भलायकी फावो जाल्यार पुरो म्हूण मागता. आमचो पातकूर फादर हिस्टन रेतिराक आसा, ताचे पासत मागुया. आज सांजे ओडशेल लुर्दी साहेबांचे कापेलांत दोबाजीक साहेबांचे पोरबेचे मीस 5 वरांचेर बिशप सिमियांव फेर्नांदीस ऑक्झिलरी बिशप ऑफ गोवा आमचे बरोबर आसतलो. 5 वरांचेर मीस करतलो आनी देवाचें उतर परगडटलो. ते उपरांत आमी पुरसांव काडून
ग्रोटोशी येतले हांव आनी थंय आमची भेटवणी सायबीण करतले हांव. हांगासान इगोजेच्या फुडल्यानसान बासी आसतली वयर व्हरूंक तुमकां हॉटसेल जंक्शनाचेर तान 4:30 आमी सायबीणाची मास घेवन पुरसांवान कोपेलाशी वेतले हांव. टेस्ट करीत मागणी करीत वेतले हांव आनी 5 वरांचेर मीस जातले. रातीक 8 वरांचेर बे 15 माचयेचेर स्टेजीर तियात्र आसा उल्हास चारियाचो कोण न्हय कोणाचो. हो तियात्राक तिकेटी नात, फ्री तो. आमच्यांनी सगल्यांच्यान फेस्ताचे उर्बेन तातूंत वांटो घेवं येता. सर्वेश पौर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. देवाच्या मोगान आनी शांतीन जिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मिसाच्या शेवटाक गायन गावुया. T21 पान 213 T21 पेज 213. जगात आमची आदारीन तूं, सगल्याक आमकां दोर्सा वाडू. बेसांव घाल भितर कोराब्यां, सोकोचात्री सदांच निवार. बेसांव घाल भितर कोराब्यां, सोकोचात्री निवार. लोड दिसायली आमी तुजी वस्कोत भुरगीं, कोटादी घे माये आमकां, तुज्या निराल सांबाळ सदां. लोड दिसायली आमी तुजी वस्कोत भुरगीं, कोटादी घे माये आमकां, तुज्या निराल सांबाळ